आयज आमी आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे कडेन इंटरनल रोड्स घेतलेले आसा आनी आयज म्हणजे सगळ्यांक चड इम्पॉर्टंट आनी गरजेचे आसलेले म्हणजे ते आमचे बायणा एरिया फ्रॉम वॉर्ड नंबर 7, 8 आनी 9 हे इंटरनल रस्ते जे असले ते टोटल निग्लेक्टेड असलेले कितलीशीं वर्सां जाली 25 वर्सां कितें रस्ते जावन आसले जे बारीक बारीक रस्ते आसा भितरल्यान ते सगळे आमी हे घेतलेले आसा आनी थ्रू आमचे PWD आमचे AE आसा नाईक बाब आसा तेच प्रमाणे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा मुस्तफा अशे सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन आमी हे इंटरनल रोड्साचेर काम घेतलें कित्याक खुबशे इंटरनल रस्ते जे आसा आमचे ते सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा आनी खूबसो इश्यू आसलेलो रोडाक लागून ते आयज आमच्या कृपेन हे काम आयच्यान आमी स्टार्ट करपाचें आसा आयज मुद्दाम हांगा इनॉग्रेशनाक आमचे बायणा एरियेचे जे सोशल वर्कर आनी जे सिनियर जे लोक आसा ते हांगा मुद्दाम येयलेले आसा आमचे बाबू आसा भितर आसा बाबू कसाई आसा आमचो इकबाल आसा तो एक सोशल वर्कर आमचे भितर आसा तसोच आमचो सेबी एक्स कावन्सिलर आसा कितें सेबीन भरपूर काम केल्लें आसा हांगा सेबीक केल्लें सगळें खबर आसा रवळनाथ पेडणेकर आसा आमचो अंकल आसा सिराज बाकीचे सगळे जितले जाण हांगा उपस्थित आसा आमचे सगळे जाण ह्या भागाचे लोक आसा मुद्दाम ते आयज सगळे जाण हांगा येयलेले आसा आनी एक उमेदीची किरण तांकां दिसपाक लागलेली आसा की आमचे खूब पेंडींग इश्यू जो आसा तो आयज सॉर्ट आवट जावपाचो आसा आनी आयच्यान हे स्टार्ट सगळ्यांक तांकां म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे फुडें काम करीत रावतलो हांव सगळ्यांचें नांव घेयना हांगा उपस्थित MLA इकबाल रवळू सेबी कितें हे हो रस्तो शेका फाटल्यान कोणी केल्यार तर काल वास केलो 17 वर्सां पयलीं तेजे मागीर हांगा कोणूच नासलो बारीक सारीक हे रस्त्याचेर कोणूच येना आतां संकल्प येवन आतां 1 वर्स जालें ताका 1 वर्सां सुद्दां आमी शुभेच्छा दिली तेका वर्साची आनी आतां हो रस्तो तेणी मारला आमकां सांगला आमकां इतलें बरी की आमकां इतलें बरें लागलें की चल बाबा 17 वर्सांनी कोणी तरी भायर येयलो हो रस्तो करपाक बायणा म्हणटा ते एकदम निग्लेक्ट करून सोडलेले कसलेंच डेव्हलपमेंट ना काय ना तुम्ही दाखोवन दिवचे की एक्स MLAन कितें तरी आमच्या हांगा बायणा एरियेन डेव्हलपमेंट केला ते जावं कितें एक बारीकसो रोड कितें केला सो काय ना पूण आयज आमी सगळे हे बायणाकार संकल्पाचे आमी खूब देव बरें करूं म्हणटा तेजें भविश्य आमी खूब अशें बरें विचार करता म्हणटा हो रस्त्याक जायती वर्सां जाली 3 फावटी MLA निवडून येयलो नांव सांगलें MLA म्हणून सांगता तुमकां MLA निवडून येयले केन्नाच बायणा एरियाक केन्नाच तेणें झाप घालूं ना आनी केन्नाच डेवलप करूं ना आयज हें डेवलप करता ते कंटिन्यू तेजें उरल्या पुरो आनी उरलेलीं कामां आहा ती तेणें करून दिवची हांव तेका देव बरें करूं आज संकल्पान जे स्टेप घेतला तेजी उमेद आहा आमकां बारीक फंड्स काडटा आनी काम करता म्हाका दिसता हे 5 वर्सां 17-20 वर्सां काम करूं ना हे 5 वर्सां खूबशें काम करता म्हणून हे उमेद आहा